सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयज आमी नवें भेटयता सांतानाच्या मानाक जरूय आयज सांताना आनी सांत जोकींचो दीस आमी परब फाल्यां मनयतल्यो तर आयज नवें सांतानाच्या मानाक आमची सगळी मागणी आमच्या कुटुंबां पासत आयच्या दिसाक देवा मुखार दवरुया. मारिया पेरपेत्वा फेर्नांडीस आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमी आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत ह्या दिसांनी एसेंब्ली चलता जायते स्कॅम्स भायर सरपाक लागलेले आसात आनीक जायती फटोवणी आमकां दिसती पडटा. मागुया आमच्या सरकारा पासत आनी आमच्या 40 आमदारां पासत तांणी बरे भाशेन जबाबदारेन आमचे गोंयचे पासत आनी परजे पासत निर्णय घेवंक फटयना जावंक मस्कऱ्यो करिना जावंक पूण जबाबदारेनूच आपलो वावर करूंक तांकां बळ आनी कुरपा दी म्हण तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवा लागीं करार जरी तर आमी सांबाळलो जाल्यार आमी जिविताक पावता कित्याक देव आपल्या कराराक सदांच विस्वाशी. तर आमी देवा लागीं करार करता आसतना आमच्यो असोक्तायो देवाच्या हातान घालुया आनी देवाचें बळ आमकां घेवया. जायते पावटी आमच्यो असोक्तायो घेवन आमी देवाच्या कराराचेर आड गेल्या देखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरबुद्धीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृप्याच्या देण्यांनी तांकां ओदीक बोर भावार्थान बरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक सर्वेस्परान दिलोल्यो सगल्यो आज्ञा खोळीत केल्यो आनी सगळे हुकूम. पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलें आमी पाळटल्यांव. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसाक बोस सकाळीं इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयांशी एक वेदी बांदली. उपरांत थोड्या तारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बैलांचे शांतीचे योद्न करूंक लायले. अर्दें रगत मोइजेसान तोस्तान घालें आनी उरलेलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. कराराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरजेक वाचून दाखयलें आनी तांणी म्हणलें सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्यांव ताचें आमी आयकतल्यांव. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर शिंवर मारून म्हणलें
सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोयात. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोयात. उदेंती तान ओस्तोमते पर्यान सगल्या संवसाराचो देव सर्वेस्पर उलयता. प्रितुमेंच्या मनशांक तो जोमा हाडटा. सोबीत सुंदर सियोनान तान तो पोरजोळटा. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोयात. योद्न करूंक म्हजो करार मानून घेतिल्ल्या म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता. देखून मळप ताचें नितिवंतपण परगट्टा. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोयात. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोयाक. बोव वर्त्या देवाक केलोल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसाक उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोयात. उद्गार. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालथी रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजुनानीक एक वपार लोकाचे उरपंचीक घाली. आपल्या शेतान बरें बी ओपलोल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओपून गेलो. शेत वाडोवन कणसां येतोच नेरूय दिसती पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सरशीं येवन अशें म्हणलें, दोनया तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओंपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटायतना घडयेक तुमी त्या बराबर गोंवय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बराबर वाडून दी. आनी लुंवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताचीं पेणकुलां बांदात म्हूण, मागीर गोंव म्हज्या कोड्यान भरात म्हूण हांव लुंवतल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गोंव आनी नेर. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी शेतकामत्यांनी आपलीं शेतां रोवन जालीं. आतां शेतकामती कणसाची वाट पळोवन रावता. आनी आतां वेगवेगळ्या फिरगोजांनी कणसाचें फेस्तूय जातलें. थोड्या फिरगोजांनी तांचीं शेतां आसा थंयसर जातात, थोड्यांगेर जायना. वेळ येता म्हणल्यार फेस्त लागीं पावता म्हणल्यार कणसूच ना. आनी मागीर दुसऱ्यांच्या शेतान तावन हाडून आपणाच्या शेतान रोवन मागीर आमी कणस कातरता. कणस
आनीक नेर. आयज आमी शुभ वर्तमानान ताची खबर आयकल्या. जेजू ही वोपार सांगता. दोनी एकूच भाशेन दिसतात. म्हणजे गोंव आनी नेर आसा तो पळोवपाक जीं धाकटीशीं झाडां आसात तीं एकूच भाशेन दिसतात. मागीर मातशें इल्लेशें डिफरन्स आसता. शेतकामत्यांक तें कळटा. पूण एक फावटी कोणोस आयल्या उपरांत जें शेत रोयलोलें आसा तेचें मूळ हालोवप न्हय, डिस्टर्ब करप ना ताका. ह्या पासत जेन्ना दोनयाक विचारलें ताच्या वावरड्यांनी, आमी तें नडलोलें तुका जाय? नाका, आतां नाका. नेर जरी तर काडटलो वा नडणी काडटलो जाल्यार ती पयलीं काडपाक जाय, कोणोस येवचे पयलें. पूण एक फावटी कोणोस आयलें मागीर तें सारकें मॅच्युअर जावं पासून रावपाचें. आनी हेंच दोनयान तांकां सांगलें. जेन्ना कोणोस पिकता वो पिकपाक येता तेन्ना हे दोनूय कोणसां मदें फरक दिसती पडटा. भाव भयणीनो, ही वोपार खिरीत भाशेन आमच्या जिविताक. आयज समाज, ज्या समाजान आमी जियेता, दोनूय भाशेचे मनीस आसात, बरे तशेंच वायट, पूण दोगूय जाण मनीस. आनी मनीस म्हणटच देवाची खेरीत रचना. सगल्यांक बरीं जावपाक आपयल्लीं आसात, पूण तरी आसतना दुस्मानाचें काम म्हणल्यार देंवचाराचें काम थोड्यांच्या काळजान ताणें वायट घातलां, रोमलां आनी तें आमी घेतलां. आनी जे कोणें हे देंवचाराची हें वायट आसा तें घेतलां तांकां घडये आमी म्हणटा हे वायट मनीस, हे क्रूर मनीस, हे चोर, हे नागवणे, वो वेगवेगळे तरेचें जें वायट आमी म्हणटा तें त्या मनशाक लागलें. पूण भितर तावन आमी मनीसूच. जांकां आमी वायट म्हणटा, जांकां आमी चोर नागवणे म्हणटा, तेय आमचे भाशेन मनीस. आनी ह्या पासत सगल्यांक एक सयेक आसा, बरें फळ दिवपाक. पूण फळ दिता तेन्ना जरी तर आमी वायट फळ दिलें जाल्यार तें देव मानून घेना. सयेक दिता खरो, पूण जेन्ना फळ दिवपाचो वेळ जाता तेन्ना कड्यान फकत जें गोंव आसात, जें बरें कोणोस आसा तेंच गेलें. आनी उरलेलें आसा तें जें बरें न्हय, जें नेराचें, ताची पेंडकुलां बांदात आनी तें उज्यान उडयात म्हूण हांव तांकां सांगतलों. हेंच भाव भयणीनो आमचें सवें. जरी तर आमच्यो करण्यो, आमचीं चिंतनां, आमचे आवंडे वायटूच, आनी तें बरें करपाक आमी प्रयत्न करिना जाल्यार असल्याच उज्यान उडोवपाचे दीस आमचेरूय येतले. आनी आमी उज्यान पडना जावपाक आनी आमी सरळ मार्गार उरपाक आनी देवाच्या कड्यान आमी भितर सरपाक देवाचो करार आसा. आनी ह्या करारान देवान आपली आज्ञा आमकां दिल्या. आयज पयल्या वाचपान जें कितें आमी आयकलां, इस्रायल परजा एक समारंभ करता. आनी हो समारंभ कसलो? हो समारंभ कराराचो. जो करार देवान दिला तो सगल्यांक दिवचे पासत वेदी बांदल्यो, थंयसर ल्हान ल्हान योद्न भेटोवपाक लायले, होम आनी बोलयो भेटयल्यो, तांचें रगत आल्तारीचेर वो वेदीचेर ओतयलें. तशेंच तेंच रगत लोकांचेरूय शिंपडायलें. रगत एक खुणा ह्या कराराची, कित्याक रगतान जीव आसा. तर आमचोय जीव आमी देवा मुखार दवरून हो करार देवा लागीं करता तेन्ना खुद जेजू आपूण बोली जाता, आपलें रगत वारोयता. आनी ह्या आल्ताराचेर भाव भयणीनो जेजूचें मांस आनी रगत दर दिसाक जेन्ना आमी आजीर करता तेन्ना ह्याच कराराचो परतून उगडास करता. तर देवा लागीं आमकां करार आसा तो जिवीत दिवपाचो, मरण हाडपाचो न्हू. देवा लागीं आमी करार करता तो आमकां आशिर्वाद दिवपाचो, श्राप दिवपाचो न्हय. पूण जरी तर आमी दुस्मानाचें आयकून वो देंवचाराचें आयकून ताचे वाटेन रावल्या जाल्यार जें जिवीत देव आमकां दिता तेंच आमचें सगळें मरण जावपाक शकता. जो आशिर्वाद देव आमकां दिता तोच आमकां श्राप जावपाक शकता. तर आमकां श्राप आनी मरण न्हय, पूण आमकां जिवीत आनी आशिर्वाद जाय. देखून हे मिसाचे भेटेन देवा लागीं आमचो करार नव्यान थिरावया. देवा लागीं आमी करार, आमकां करार आसा तो आमी सांबाळटले म्हूण ताका भास दिवया. आनी तो सांबाळपाक आमकां कसली आडकूड आसा, असक्ताय आसा जाल्यार ती देवाच्या हातान दिवन एकामेका पासत आनी आमचेच पासत आमी मागुया.
फायल घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32. तुझ्या उदारपणांच्या आमकां लायकावन प्रतिनिधी सर्वेस्परा सृष्टीच्या तुझ्या उदारपणांच्या सरत म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरशेक तुवें फर्मायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन ओंपतांव दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावन दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोर घोटुया.
आमकां सोडूनी सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के तुमीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा सिमा आमच्या दारी गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो दळून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजडीत मुकामावपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करा मागता. आंकवा मेरे देवाची माई संगाती भाग्यवंत जुजय जपती भाग्यवंत दोत्ता भाग्यवंत जेवाज आनी सोयर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाचे सुखात आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बरी ओ वायट आमकां सगल्यांक देवान रचल्यान आनी सगल्यांक आमकां बरी जावचे पासत देवान आमचे लागीं करार केला. हो करार आमी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जिवीत जोडूंक आशिर्वाद घेवंक कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां काणून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां आमी सांत आना आनी जोकीची परब मनयता आनी आमचे फिरगोजेन आमी शेपाय शेमायेचो दीस मनयता. करीत भाशेन 8:30 वाजताचें मीस, परबेचें मीस जातलें. दोतोनीचीं भुरगीं ताची मांडावळ करतलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता. आयज सांजेर 5 वाजता वेदी सेवकांची जमात, आमचे ऑल्टर बॉयज आनी ऑल्टर गर्ल्स. तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडूंक आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक उलो मारता. सांजेर 5 वाजता ऑल्टर सेवकांची जमात जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. U23, page number 241. U23.